काल रात्री पहाटे 2:30 पावणे 3 त्या दरम्यान आम्हाला तिकडे शांतारामनगर आमच्या त्या साईडला तिकडे बिबटा आला होता आणि जवळजवळ एक 8-10 कुत्रे होते. सो एका कुत्र्याला त्या बिबट्याने नेलं. आम्ही बाहेर येऊ शकत नाही कारण आमच्याकडे सगळे असं म्हणजे सिस्टमच नाही आहे ती बाहेर येऊन बघण्यासारखी. आणि एवढी परिस्थिती गंभीर आहे की आता आम्हाला बाहेर पण पडायला भीती आहे आणि काहीच आमच्याकडे एक सेफ्टी म्हणून काहीच नाही आहे. सो गव्हर्नमेंटाने ह्याची खात्री घ्यावी की काहीतरी करावं त्यांच्यानी किंवा फॉरेस्टवाल्यांनी आणि त्याच्यावरती खात्री करून आमचं एक कसं म्हणजे आम्ही कुठल्या आधारानं आणि कुठल्या ह्याच्याने आम्ही राहू शकतो किंवा जगू शकतो. आता बाहेर पडायला पण भीती. आमची मुलं बाळं आहेत त्यांची पण आम्हाला भीती वाटते की कसं काय होणार आहे. त्यामुळे बऱ्याच जणांना हांगासर बऱ्याच जाणांनी पळयलां की बिबटो येता अशें म्हणून. आमचे CCTV कॅमेरा आसा पण आमचो तो लिमिटेड एरिया कवर जाता त्यामुळे भितरलें कांय कळना. तरी आसतना हांगासर जेन्ना काल दनपारा एकट्याक मेळ्ळो दिसलो वाघ बिबटो आनी काल जवळ 4-4:30 वरांचेर जेन्ना भुरगे काही अशे त्या बाजूक वताले ते अर्द्या वाटेक वचून परत धांवत आयले. फक्त तांकां विचारपाक म्हाका मेळूंक ना की बाबा नेमके केन्ना ते धांवले म्हणजे बाबा खरोच तेंच्यांनी पळयला काय कित्या खातीर कोणी बेश्टे हुश घातले आनी ते धांवले अशें कांय कळूंक ना. पण अशा पद्दतीच्यो गोश्ट हांगासर जाता. सगळे आमचे वृद्धाश्रम म्हणजे सगळे जाणटे आसात त्यामुळे हांगासर मातसो ह्या एरियेन हो धोको चड आसा कारण बिबटो आसा तो आनी बिबटो असल्यामुळे तो वयरी चडूं शकता त्यामुळे तो एक भंय आमकां आसा. नमस्कार. गेल्या 4-5 दिसांपासून राधानगर डिचोली हांगासर बिबट्याचे दर्शन सतत घडत रावले. आमच्या घराकडे तांकां बिबटो रातचो 11:30च्या दरम्यान दिसलो. तसेच दुसऱ्या दिसाय दिसलो आणि काल भर दनपारा 12:30-1च्या दरम्यान हांगा आमचे जे आसात आमचे कांबळी त्या भुरग्याक दिसलो. त्या खातीर ह्या भागान लोक भियाले. त्यानंतर राधानगर मंडळ जे आसा आमचे त्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एक काल सांची महत्त्वाची बैठक घेतली आणि त्या संदर्भान वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक एक निवेदन सादर केलें. वन खात्याचे अधिकारी ह्या पयलीं बर्ड्या म्हयनोभर बिबटो भोंवतालो थंय तेंच्यांनी पिंजरो लायिल्लो आनी हांगा परत तो तेचो वावर वाडल्या कारणान काल परत हांगा राधानगरान पिंजरो लायिल्लो आसा आणि सर्व लोकांनी ह्या भागातील भुरगे आसा तांच्यांनी मातशी काळजी घेवची. म्हाजें नांव सिद्धेश गांवठणकर. काल म्हाजे कडेन न्हू फ्लिपकार्ट व्हरपाक रिटर्न व्हरपाक तो येयलो मनीस येयल्लो तो हांगा पयलीं तो कांबळेगेर येयलो. कांबळे येता म्हणजे ताका इतक्यान वाघ दिसला आनी कांबळे भायर लावलो हांगासरत. ते बिबटो वाघ इतक्यान तो कांबळ्यान सारको मद्दी तो येयलो. इतक्यान तो ते फ्लिपकार्ट वाल्याक पळयलो आनी तो पळलो तो सकयल पळलो आनी तो पयलीं भियालो. आनी तो भियालो मागीर तेणी दिलें आनी मागीर तो तसो येयलो पण ताका मातसो भंय दिसलो न्हू म्हणून अशें. ही जी आयज बिबट्याचो वावर दिसाचो हांगा चलता. रातचे आतां पळय हांगा पिंजरो लायिल्लो आसा सबंद जंगल आसा. ह्या परिसरांत बिबटे आसात तेन्ना जाता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन हांगा त्या बिबट्याची वेवस्था केल्या की ताका पकडून एकदां व्हरोंक जाय. कोनशाक ते बिबटो कसो दिसलो थंय कुत्री भोंकताले ते पळयले जाल्यार आमी घरासूनच पळयले खिडकीसून जाल्यार दिसलो तो मातसो असो. मागीर तो भायर येवपाचो आसलो तो पण ते कितें जालें हे डिलिव्हरी बॉय येयलो थंयसून आमकां डिलिव्हरी दिवपाक येयलो तो ताका पळोवन त्या स्कुटीच्या आवाजान तो भितर सरलो. मागीर ताका हांवें विचारलें थंय कितें पळयलें रे. हय आपूण पळयलो म्हण पळय आसलो कितें तरी अशें आनी धांवलो तो अशें. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमच्या बिचोलेन बोड्ड्या हांगा आमचे राधानगर आसा हांगा शांताराम नगर शारदा कॉलनी आसा हांगा जर हाल्ली पळयल्यात जाल्यार बिबटे खूब फावटी हांगा भर वस्तीन भिता त्यामुळे लोक खूब भयभीत जाल्ले आसात. आमी फॉरेस्ट ऑफिसरांक कळयल्लें आसा हांगा तो पिंजरोय घातलेलो आसा पण ऑफ लेट हे गोश्टी खूबच जाल्ले आसात. फाटीं एकदां मुळगांवान जाल्ले 1-2-4 म्हयने पयलीं ताच्या पयलीं आमच्या धबधब्यार जाल्ले आतां हांगा बोड्ड्या. सो हांव सरकाराक आनी खास करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतलेंच सांगता की तांच्यांनी जेन्ना आमच्या लोकांची अशी कंप्लेन येता तेन्ना मातशें तात्परतेने हे रावपाक तात्परता करून रोखडोच पिंजरो बी घालपाचो आनी तेची काळजी घेवची. लोकांकूय हांव सांगता
की तांकां जर कोणाचे दृश्टी आड येयलो जाल्यार इमिजिएटली तांच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करचें किंवा स्थानीक कावन्सिलराक करचें किंवा म्हाका आमदार म्हणून करपाचें सो दॅट आमकां कशें आसा लोकांचें जीवन जें लायफ आसा जीव आसा तो इम्पॉर्टंट आसा तेची आमी काळजी घेवंक शकता.